देव बरो दिसतील काय बरो सोबीत जागो आणि या जाग्यार तुम्ही धामी धामी रस्त्यात महिन्याच्या महिन्यात तोडी येतात तोडी नवी येतात कित्याक तोडी आमकां नवे मेळटले वय ना सॅन फ्रान्सिस शायर ह्या जाग्याचेर पयलेच फावटी भायर येयलो तेन्ना म्हणटा ह्या जाग्यार येयलो आनी देवान आमकां एक भाग दिले ह्या जाग्यार येवपाक वय ना म्हणटकच सॅन फ्रान्सिस शायर येवन कितें केलें सॅन फ्रान्सिस शायरान ह्या जाग्याचेर येवन कितें केलें तें कोणाक परगट केलो सगळीं नोकर दिसता कोणाक तोंडांतल्यान कितें भायर सरता तुमच्या सॅन फ्रान्सिस शायराच्या तोंडांतल्यान कितें भायर सरलें जेजूचें उतर वय ना आनी आमी तर हिंगा येयल्यान आमच्या तोंडांतल्यान कितें भायर सरूंक जाय सांगा सॅन फ्रान्सिस शायर हिंगा येयलो आनी जेजूचें उतर तो परगट करूंक लागलो आमकांय तो हिंगा हाडल्यान सॅन फ्रान्सिस शायरान ओ जेजू क्रिस्तान जाल्यार आमकां कितें परगट करूंक हाडल्यान हिंगा सगळीं उलोवंक सोदिनाय काय सगळीं परगट करूंक सोदिनाय आमकां हिंगा देवान हिंगासान जेन्ना आमी भायर सरतलीं आमी सॅन फ्रान्सिस शायरा भशेन कोणाचें उतर परगट करतलीं जेजूचें उतर शुभ वर्तमान बरी खबर बेश्टी येवंक नाय आमी म्हजो एकलो इश्ट म्हाका बरो करतालो तो गेल्या त्या म्हयन्यात स्वर्गाक देवान तेका व्हेलो मन्नाकूय हांव गेलो आनी म्हयन्याच्या मिसाकूय तेणी म्हाका आपयलो म्हयन्याच्या मिसाकूय हांव गेलो मिस जातकच तेणी जेवण काडलें काल सांग आदल्या दिसा सावन ती जेवण रांदताली आनी ते जेवणाचे मेज पयलीं तरी म्हाका मागणें करूंक आपयलो जेवणाचेर मागणें करून आनी जेवणाचेर ते मेजाचेर जे जेवण काडलेलें तें हांव मेजूक उचललो कितलीच प्रार्थना सुमार 14 भाशेचे डिश हाडले 14 भाशेची जेवणां केली 2 भाशेचे सालाद आनी 4 भाशेचे आचार लोणचे सुमार 20 प्रात त्या मेजाचेर हाडले हांव मागणें करूंक गेल्लो तो हांव तांचो मोग तितूंत म्हाका दिश्टी पडलो जेवणांत जरी तांचो बापूय तांचो भाव स्वर्गार गेला उणो जाला तेन्ना तरी आसतना तांचो जो मोग तांचे भितर आसलो त्या मोगा उद्देशी तांणी जेवण तयार केलां खुशालकायेन भरून दूख तेंचे भितर दिश्टी पडनासलें जरी तो चड व्हडलो भाव चड गरजेचो पूण तेंचे भितर मोगाचें जेवण 14 प्रात तरेतरेचे घोस्ताचे मोगान रांदलेले आनी त्या मोगाचेर तांच्या मोगाचेर हांव उलोवंक लागलो तेच भाशेन आमचोय देवान इतलो मोग केलो देवान आमकांय एक मेज तयार केला आनी तरेतरेचे प्रात तयार करून मेजाचेर वांटून दवरलेले आहात आनी ह्या प्रात वांटूंक जेजूक संवसारांत धाडलो आनी जेजून प्रात तयार केले आनी एक मेज तयार केले आनी तरेतरेची डिशां बरी बरी जेवणां ताणें मेजार काडली आपले कोश सोंसले आनी आमकां बरें जेवण बरें जिवीत बरी शांती बरी भलायकी बरी गिरेस्ताय आमकां मेजाचेर काडून दवरल्या आनी ही तरी आसतना ही पावोंक ना बरी खबर म्हूण देवान सॅन फ्रान्सिसाक गोंयच्या शारांत धाडलो आनी हें जेवण रांदलोलें मेज दाखोवपाक ताकाय आमचे इश्ट धाडलो आनी तेच्या उपरांत जायते जेजुईट पाद्री हिंगा जल्मले जाले आमचे गोंयचे आनी आतां फादर पात्रीस आसा हिंगा आमचो गोंयचो आनी हे भाशेन जायते गोंयचे पाद्री हिंगासान मिशनार देखून येतात हांगा तेन्ना खेड्या गांवांनी कितें घेवन जे जेजून रांदलोलीं जेवणां मेज घेवन येतात हे एक मेज हेजेर सगळें तयार जाल्ले वस्तू तयार करतात दाखयतात पूण आमी जेवणाक येयल्यात काय आमी भायर आसात आमी कित्याक लागून येयल्यात
सकाळी जाऊन याद करतालो परतून सकाळी फुडें एक कचरोवालो येता सगळ्या गांवांनी न्हू तुमच्या वाड्यान येता आसतलो एक कचरोवाले दोग जाण पूण कचरोवाले भोंवतात ते कडा 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 सगळे घेवन कितें घेवन धांवतात मागीर आमी सगळीं गांवची आहात ती वाड्यावयली आहात ती आपलो कचरो घेवन वेतात आनी परतून येतात कचरो घेवन काय कचरो सांडून येतात ते दिशी दुसऱ्या दिसा कोण सोदूंक येता आनी तो कचरो हांवें उडयला तो न्ही काय म्हणून विचारतात कोणी 8 दिसांनी कोणी चिंतता म्हयन्यान कोणी उगडास करता आनी तो कचरो उडयला तो मातशें सोदून हाडया न्हू कोण ना कित्याक कचरो तो खंय गेलो त्याचो सत्यानाश जालो ते खंय तरी लासून उडयले खंय तरी ते काबार केले ते आनी मेळोना आमकां जेजू आपयता जी वजाच्या भारान चेपल्यान ती मुजेशी येयात कचऱ्याचो मनीस शिवलो मारता तो पिल्लूक मारता आनी आपयता कचरो घेवन येयात आनी आमी हुशार काय कचरो नाका घालचो कालचे घाण येतलो आनी दवरल्यार बाबा दिवंक ना रे दी रे तिका भायरूय दवरूं नाका व्हरोन दी पयलीं आमी उजो घालतालीं आतां आमी व्हरोन कचऱ्याचें बरे भाशेन सिस्टमॅटीक केल्लें आहा सगळें पंचायतीन आनी आमी व्हरोन तें दिता नाका आमकां तें आमचेच उश्टें आमचेच उरलेल्यो वस्तू आमचोच वेजिटेबल वेस्ट पूण आमकां तो नाका तेच भाशेन आमचो तकले वयलो भार जेजू म्हणटा तुमी म्हजेशी येयात हांव तुमकां समाधान दितलो आनी आमी येतात ती समाधान घेवपाक येतात तो जे कितें भार आहा तो दिवंक सोदतात आमी काय तोच भार येतात मिसाचेर आनी वयता तेन्ना तोच भार घेवन परतून मेळटात पूण कचऱ्यावाल्याक आमी तो कचरो दितात आनी तो परतून घेनात ती बालदी बरी साफ करतात आनी परतून भितर हाडटात आनी हेच मिसाचें जे हे मास जेजू आमकां वांटूंक सोदता आमकां नवें जिवीत दिवंक सोदता सगळो आमचो कचरो सगळो आमचो भार सगळी आमची चिंतना सगळें आमचें दुयेंस सगळी आमची पिडा घेवन यो म्हणटा हिंगा दवर आनी हांव तुका समाधान दितलो हांव तुका शांतीन भरतलो हांव तुका भलायकी दितलो हांव तुका गिरेस्तायेन भरतलो निर्णय करात जे कितें तूं घेवन येयला परतून घेवन वचो नाका आमी थंय भायल्यान उबे रावले मिसाक सांग येता तेन्ना तुमी उपरांत आनी विचारले कशें आहात तुमी आतां तुमी त्योच खबरो परतून आमकां सांगतली थोड्या बरें तर एका लागून इल्ले फादर मातशें मागणी कर हें जालें तें जालें तें जालें आरे जेजू दिवंक ना परतून घेवन वयतात तुमी आयज जो तुमचेर भार आहा तो आयज सान हिंगा काबार आयज जे दुयेंस गेलेल्या ते हिंगा काबार जे घराच्यो ज्यो त्रास कोश्ट आहात झगडी आहात भाटा बेसांक लागून दुयेंसाक लागून कित्याकूय लागून सोयरी गतीक लागून काजाराक लागून भुरग्यांक लागून ते हिंगा आयज काबार करून जेजू येयला तुमचेर आनी नवें जिवीत घेवन वचपाक जेजूचें जिवीत सान फ्रांसीस शार घेवन येयला जेजूचें जिवीत तें जेजूचें जिवीत घेवन भायर वचपाक दुसऱ्यो खबरो नाकात मागीर आनीक एक पळयतो म्हाका उडास करतालो गर्मेच्या दिसांनी आतां आमी फॅन घेतात थिंगा फॅन आहाय ते पावणे कोणी आमी फॅन मारतात गरमी जाता ते भाशेन आमी झोडीशी घेतात वय ना थोड्यो झोडी आहात गांवांनी गर्मेक आमी खंय वतात झोडीशी कित्याक घेतात गरमी जाता न्हू झोडीचें उदक न्हावया थंड दिसतलें थोडी भाऱ्याक कोलयां येतात बाणाले येतात वय ना आनी बरें दिसता जायत्या वर्सांची संवय ती आतां आमकां टायम ना आतां सगळें मोबायलाचेरूच जाता सो आमी झोडीशी कित्याक लागून घेतात झोडीशी आसा थोडाय झोडीचें उदक एकदम बरें पिवपाक आनी ही एक झोड जेजू जावन आसा जिविताचें उदक जेजू जावन आसा एक झोड ते झोडीत कांय कचरो उरोना बेश्टें बसलो जें उदक एकठांय जाल्लें आहा थिंगा कचरो उरोवंक जाता पूण व्हांवता ती झोड थिंगा सगळे धांवतात ही एक झोड एका लागून तिगे हांव माय आनी ह्या देवाचें उतर मिसाचें बलिदान जावन आसा एक झोड आमकां जो हिंगा येता तो नांवान थोडाय जाल्या शिवाय वचना तो हें उदक पिवन शांत जाता बरे भलायकेन भोगता हो जागो मिसाचें दर एक तुमच्या इगोचेर देखून मिसाचें बलिदान जाता सायडीन मागीर तेर जाता ती एक झोड तेन्नाच तुका थोडाय देवान तुजें जिवीत बदलूंक जाय
तेच भाशेन आमच्या जिवितांत आमी कितें करता आमकां उलोवपाची संवय हांव एकलो बरो उलोवपी आसलो सगळे जे त्रास कश्ट आहा तेंचे बद्दल हांव उलयतालो म्हजे त्रास म्हज्या आवय बापायचे त्रास म्हज्या भावा भयणांचे त्रास म्हज्या शेजाऱ्यांचे त्रास PWचे त्रास इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे त्रास खूंय रेतीराक गेलो मिसाक गेलो तिंगा कितें चलता ते खबरो त्रास हेज्यो तेज्यो खबरो करपाक म्हजेशी 14 वस्तू आसल्यो सांगपाच्यो आनी आतां आमी परेशमाच्या दिसांनी कितें जाला 14 वे ऑफ द क्रॉस क्रुसाच्यो वाट 14 स्थानां आसात आनी हे पवित्र आत्मो म्हाका सांगता ह्या पवित्र स्नानाच्यो खबरो आमी उलोवपाक जायो न्हय आमच्या धाराव्याच्यो खबरो आमी एकदम हुशार जाल्यार आमकां सगळे उगडां आसता तरी 90 वर्सां जालीं 90 वर्सां मागीर देखून जालीं पूण तेका घोवान कितें केल्लें सासूमाईन कितें केल्लें तें सगळें बरें भरून दवरलां बरें मांडावळीन आमकां देवान जेजूक धाडून नवी स्थानां आमच्या जिवितांत नवे अल्तार तयार केल्यात उलोवपाक जेजून आमचे पासत कितें केलां तें हे वेळार म्हजे बरोबर मुडात कितें देवान केल्लें आसा तें आमकां एक आदोल बदल केला सगळीं मुडात दुनिया जेजू क्रिस्ता वयल्यान मुडात थोडे बंद करात आनी हो वेळ जावन आसा भिकोणेचो वेळ हो वेळ जावन आसा जे कितें देवान रांदून दवरलां जेजू क्रिस्ता उदेशी तें घेवन वचपाचो वेळ तें सोक मानपाचो आमच्या जिवितांत लावपाचो वेळ सोक मानपाचो वेळ घेवन वचपाचो वेळ आयज सान जिवीत बदलपाचो वेळ तेका लागून हो परेजमाचो दीस परेजमाचो वेळ काळ दवरला पवित्र सभेन जेजून कितें करून दवरलां तें आमकां मेळोवपाक न्हय आमच्या आवय बापायन शेपायन भाव भयणांनी कितें त्रास केल्यात ते उलोवपाचे न्हू शेजाऱ्यांनी कितें त्रास केल्यात ते दोतोरान कितें सांगलां ते न्हू जेजून कितें केलां तें उलोवपाक आमकां देवान बातिजम दिला आमकां देव पुण्यावान जेजू येता आमचे भितर आमकां क्रिस्म दिला कन्फर्म केला कितें उलोवपाक बच्चो खबरो काय जेजूच्यो खबरो उलोवपाक आनी पाद्रीक माकडी दिल्या कितें उलोवपाक जेजूच्यो बऱ्यो खबरो शुभ वर्तमान आनी आमी तुमकां कित्याक शुभ वर्तमान प्रकट करता तुमी वचून शुभ वर्तमान आतां मुळात तुमच्या बरोबर दुनिया जेजू क्रिस्ता वयल्यान मुळात दुनिया जेजू क्रिस्ता म्हज्या कास्तीचे फर्मण तुवें भोगलें आनी तुवें म्हाका म्हज्या पातकाचे मोक्षणे मेळोवन दिलें आर्गां तुका जेजू दुनिया जेजू क्रिस्ता म्हजें दुयेंस पिडा म्हजो रोग तुवें तुजे पवित्र कुडीचेर खुर्सार उबारून घेतलो आनी तुज्या गाया वरवीं म्हाका बेकोणी मेळोवन दिली आर्गां तुका जेजू दुनिया जेजू क्रिस्ता म्हज्या पातकाक लागून बापान तुका पातोक केलो आनी तुजी पवित्रताय तुजें प्रमाणीकपण म्हाका मेळोवन दिलें आर्गां तुका जेजू दुनिया जेजू क्रिस्ता म्हजें पातकी मरण तुवें भोगलें आनी म्हाका तुजें शुभ जिवीत मेळोवन दिलें आर्गां तुका जेजू दुनिया जेजू क्रिस्ता म्हजे शिराक म्हज्या घराब्या वेले शिराक तुवें भोगलें आनी तूं म्हजे पासत शिरापलोलो जालो आनी देवा बापान जे आशिर्वाद अब्राहम बापाक बसायलेले ते तुवें आशिर्वाद म्हजेर घातले म्हजे फॅमिलीचेर घातले आर्गां तुका जेजू दुनिया जेजू क्रिस्ता तूं विंगडो जालोय आनी म्हज्या गरीबसाणेची लॉज तुवें भोगली
जेजू दुनिया जेजू क्रिस्ता मोचे लोजेची नाकारणी तुवें मोगली आनी बापा मुखार म्हाका पूत कसो येवकार मेळून दिलोय आर्गां तुका जेजू दुनिया जेजू क्रिस्ता मोचे मरण तुवें मोगलें आनी बापा कडचो तूं पयस जालो आनी म्हाका बापा बरोबर सासणीक एकवट करून दिलो आर्गां तुका जेजू दुनिया जेजू क्रिस्ता म्हजें पातकी जिवीत तुज्या मरणान मरोन गेलें आनी म्हजे भितर तुझें जिवीत नवें जिवीत पवित्र जिवीत दैवीक जिवीत तुवें उत्पन्न केलें आर्गां तुका जेजू वाखाणी तुका जेजू महिमा तुका जेजू हालेलुया 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 सगळीं हात वयर उबारून घ्या आनी बापाक आर्गां दिवया हालेलुया 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 बाबा तुवें आमचो इतलो मोग केलो तुवें तुज्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक आमचे पासून संवसारांत धाडलो आमचें निसंतोन जावचें न्हय पासून पूण आमचें सांगाता तुजी सोयरीकोच जावचे पासून एकवट जावचे पासून मोग जावचे पासून तुवें जेजूक धाडलो बाबा आमी तुका आर्गां दिता गाब्रियल आंज भुरग्याक तुवें सायबे मायशी धाडलो तुजो जल्म बरोबर करूंक आनी तिणें म्हटलें हांगा आसा हांव दुनिया तुजी चाकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा बरोबर आनी त्याच वेळार तुजें उतर आमचे भितर वास जालें तुजें राज आमकां मेवलें तुजें राज आमच्या चिंतनांनी भरलां आमच्या उतरांनी तुजें राज भरलां आमच्या कोयण्यांनी आमच्या स्वभावान तुजें राज भरलां आमी तुका आर्गां दिता आनी वाखाणटा आयज सान आमचें जिवीत नवें जालां आनी ह्या दिसाच्या बलिदानाक आमी तुजे सोयीशीं आयल्या आमची तान वागून आमच्या जिवितांत शांती हाडून आनी हीच शांती घेवन आमी बरी खबर करून आमच्या घरांनी आमच्या शेजाऱ्यांनी आमच्या वाड्यान आमचे फिरगोशेन आमच्या गोंयच्या शहरांत आमच्या इंडियेच्या देशांत आनी सगळ्या संवसारांत तूं आमकां व्हरपाक आमी राजी आसा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन